कमिटीने सजेशन दिले की ऑल ॲक्टिव्हिटीज ऑफ इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटी चालू करच्यो. सो मोस्ट ऑल द इलेक्शन विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 20th म्हणजे सोमारच्यान सुरू जातल्यो. ताजे SOP गव्हर्मेंट विल रिलीज बाय टुमॉरो ऑर व्हेनेवर जस्ट बिफोर दॅट. आणि इम्पॉर्टंट पार्ट की ज्यो व्हडल्यो सनबर्न बीन तसले कितें आसा पळय EDM आहा ताजे सांगला की दे विल नॉट बी परमिटेड एज ऑफ नाव. ताजे रिव्यू जातले ऑन 15th ऑक्टोबर. ताजे नंतर कितें जातलें. ओके. कसिनोचेर मेन म्हणजे कितें डिसिजन जालें. Casino 50%, all activity, anything is around 50% with all the double vaccinated people, any RT-PCR or any this on the 72 hours prior, all has to be done properly. RT-PCR कोणाची कस्टमर आता तांकां की कस्टमर has to be important. तांचे स्टाफांकूय वॅक्सिनेट सारखे जावंक जाय. डबल वॅक्सिनेटेड स्टाफ ऑल्सो डबल वॅक्सिनेटेड प्लस जो कोण येतले तांणी डबल वॅक्सिनेटेड किंवा RT-PCR किंवा RT-PCR. म्हणजे RT-PCR म्हणजे वॉट एव्हर ICMR गाईडलाईन तांची आसा पळय त्या प्रमाणे. सो एनी क्लब बी सगळे ओपन जातले. When we expected to open spa and all that. पास सगळे स्पा बीन न्ही. पाक आणि 50% करू शकनात. नाईट लाईफ म्हणजे पार्टीज कितल्याच राष्ट्र असे तुमचे हे आशिल्ले. 50% आहा न्ही. इंडोर पार्टी आसा जाल्यार कॅपॅसिटी कितकी आसा 50% आनी घेवं. हां ओके रातचे. आणि ओपन एअर ऑल्सो सुद्धा असले तांकां कॅपॅसिटी असता कितकी त्या कॅपॅसिटीचे 50%. So but who will keep the watch on these people? गव्हर्नमेंट टायमिंग आसतलो कितें आनी टायमिंग कितें आहा तांकां. टायमिंग कमी काय. इट इज अप टू गव्हर्नमेंट टू इश्यू ऑल दोज गायडलायन्स. तुमी आनी कितें सजेशन आम्ही स्कुलांचे सांगितलं तांकां सांगलें की तुम्ही बसा म्हणून ऑन 24th 25th वी विल सीट एक्सपर्ट कमिटी टू डिसायड अबाउट द स्कूल्स. पण मोस्ट लायकली वी मायट ओपन समवेअर अबाउट 4 तारखेच्यान बी ऑक्टोबराच्यान लायकली टू दॅट एटलीस्ट 9, 10, 11, 12 भुरगीं आहा. जातली बेगीन बिकॉज नाव इट इज व्हेरी मच अंडर कंट्रोल आसा. जरी नंबर वयर सकयल जालो तर ते पॉझिटिव्हिटी रेट इज स्टील अराउंड 2 to 2.5च्या कमी आसा. एक्टिव्ह पेशंट्स आर अराउंड लेस दॅन 1000. आम्ही दिल्ले 5% एंड अबाव अँड 2500 एक्टिव्ह केसीस जाल्यारूच ते बंद घ्यायचे. आता नाव दॅट इट इज ओपन पीपल हॅव टू सर्वाइव. इकॉनॉमिक ऑल्सो हॅज टू रन. And we will review after. If suppose there is rising cases आणि हे वाढले 5% पेक्षा वयर होता then we will advise the government accordingly. केन्ना मीटिंग रिगार्डिंग आमची अराउंड 24. End of this month decision will be taken. रिगार्डिंग स्कूल स्कूल म्हणजे आमचा तुम्ही पहिली सांगला एक्सपर्ट कमिटी विल सिट बाय समवेअर अराउंड 24-25 and then we will take a decision amongst us that what is to be done and how. And we have already told them that they should vaccinate all the school staff which is almost 95% or 98% पर्यंत जाल्ले आसा. सो सगळ्यांक फोर्स काय करू शकना. वी हॅव गिवन देम इवन 6 वीक्साचे केले जे 12 वीक्स जो वॅक्सिन आसा ते 6 वीक्स केले. सो वी होप दॅट एवरीबडी इज एज मेनी एज स्टाफ इज वॅक्सिनेटेड प्रॉपर. स्कूल म्हणटा तुम्ही हायस्कूल म्हणटात न्ही का 9, प्रायमरी 10, 11, 12 आणि नॉट अबाउट प्रायमरी बी. तांचे आफ्टर दीस 15 days जाले म्हणजे दिवाळी बी जाता कळटलें आमकां अदमास की वॉट इज द दीस ऑफ 9, 10, 11, 12. आफ्टर दॅट वी विल डिसायड अबाउट द स्मॉलर चिल्ड्रन. डॉक्टर मेन हें आशिल्लो तो एम्प्रिहेन्शन आशिल्लें जे गणेश चतुर्थी जाता तुमकां आतां कितें दिसता ओवरऑल इट इज व्हेरी मच अंडर कंट्रोल. की आता जो आसा रायज आहा तो पयलीं फाटल्या फावट द टेस्टिंग वॉज लेस. एकदा टेस्टिंग वाडलें की थोडो नंबर वाडटलो बट पॉझिटिव्हिटी इज इम्पॉर्टंट. आणि विकली पॉझिटिव्हिटी फाल्यां पर्यंत आमकां विकली पॉझिटिव्ह ह्या विकाचे कळटलें. हाच्या पयलींचे आहा ते इट इज 2.5, 1.8, 1.6. सो ह्या 2.5च्या सकयल आसा म्हणजे एक्चुअली हांवें 5% पेक्षा सकयल आसा जाल्यार म्हणलां. 5% विच इज एग्रीड बाय इवन हायकोर्ट ऑन दॅट मॅटर. 5%. बट 2.5 जर ते वयर उदक वता जाल्यार वी मे टेल गव्हर्मेंट वॉट टू डू. डॉक्टर आनी एक जो इश्यू चल्ला तो 102% वॅक्सिनेशनाचो इश्यू चल्ला. सो हाचेर तुमकां कितें म्हणपाचें खरेंच तशें जालां जें मॅथ्स दॅट इज अ डिफरन्स बिटवीन मॅथ्स अँड हेल्थ. हेल्थान न्हय 1+1 कॅन नेवर बी 2. इट कॅन बी 0 ऑल्सो. इट कॅन बी 11 ऑल्सो. तूं सगळें स्टॅटिस्टिकली जर घेवन बसत न्हय जाल्यार तें मातशें घालूं शकता. बट वॉट इज 100% जावप म्हणजे दॅट इज अ क्रेडिट टू अवर स्टाफ हू हॅव डन एक्सलंट वर्क फॉर लास्ट 2 years. ती एक पॉयंट हांगा कमी जालो 1-2 जाल्यार हांवें करूंक ना वॅक्सिन. दीस इज लायक भुरगे प्रमाणे खेळटात तुमी. वॉट इज दीस नाव. Estimated about 18 जे गोंयचे पॉप्युलेशन आसा एज पर द सेंटर फिगर गोवा फिगर दॅट वॉज दॅट 11.7 or like so whatever it is. So that figure has crossed. That doesn't mean Goa each and every person एक सुद्धा कोण नसना करूंक ना अशें म्हणून. तरी असं नंबर वयर वयता कारण आमचे गोंयकार जे आसा खरे तातूंतले थोडे पर्संटेज अजूनही चांगले आसतले.
Plus, there are floating population, no? They also had been given. Those were from outside, workers, हांगा कोण काम करता, laborers, सगळे जाण तेंचे काउंटेड ना. So this was expected. तेन्ना सगळ्यांक हे जाल्या उपरांत 100%च्या वयर वयतली म्हणून. इट्स अ बिग अचिव्हमेंट. आमकां 100% केन्ना जातलें? दोडा मार्गा वचून येतात, खंयचे गोंयांत वचून येतले. These people, कोणाचें number game ती सगळी. इनिबिशन असतलेच न्हू. But we should be happy that our people have, you know, खूप given a very good job. ऐकल्यार आनी आतां झिरो सर्वे आसा ती 67% आसली फाटल्या फावटी लास्ट म्हयन्यात गेल्ली ती. आनी एक झिरो सर्वे गव्हर्मेंट हॅज गिवन अ परमिशन फॉर DHS टू डू इट फॉर जनरल. आणि ती जर मुंबयच्या एरियाची 84% काय 94%. तशी आमची जर 80 वयर गेली न्हू आतां आनी 15 दिसांनी कळटलें आमकां 15-20 दिसांनी. बेस्ट वी आर एट very at the higher end of defeating corona. डॉक्टर अबाउट थर्ड वे तुमकां कितें दिसता म्हणजे एज अ एक्सपर्ट? Third wave will come. Scientifically, it will come. But the virus has to search for Goan to get infected. आमी मेळपाक डिफिकल्ट जातलें. कित्याक आमी मोस्ट 98% वॅक्सिनेट जाले म्हणजे कशें अशें जळी मळी कोण उरला जाल्यार मेळटलो. सो इवन तुका जालें न्ही आतां वॅक्सिन घेतला तांकां सुद्दां जाता न्ही, पण तो मरपाचो चान्सीस इज एक्स्ट्रीमली लेस. सो जे आमकां सेकंड घेवन जे आमी जप्प करून इतके मेले न्ही आमचे भाव ते खूपच कमी जातले. सी थोडे हे आसतलेच प्रॉब्लेम. तुमी सामके झिरो जातले आनी हें जातलें हें रावं नाका. इट वील बी देर, बट आय थिंक वी आर व्हेरी मच अंडर द कंट्रोल. एक दुसरो एक सांगता तुमकां. सी द सेन्सस डिपेंड्स ऑन 10 वर्सांनी सेन्सस करता गव्हर्मेंट. लास्ट सेन्सस वॉज डन इन 2010. 2020 तो जावपाचो आशिल्लो, तो जावना बिकॉज ऑफ दीस. सो इट वील नॉट हॅपन. सो तांणी कितें केलें 2010चो एक्चुअली हेड काउंट करतात आमी, घरा वचून पळयतात. दॅट्स वाय दॅट नंबर सपोज दॅट वॉज नंबर ऑफ 15 lakhs, 15 लाख आशिल्लो. ह्या वर्सा जावना, पूण तांणी स्टॅटिस्टिकली इवॅल्युएट केले वॉट इज द ग्रोथ रेट, वॉट इज द डेथ रेट, आनी तांणी एक नंबर दिलो की 11,50,000 वॅक्सिनेट जावंक जाय. सो दीस इज अ स्टॅटिस्टिकल कळ्ळें न्ही. सो यू कॅनॉट से दॅट 11 लाख इतकेच लोक आसा म्हणून. त्यापेक्षा चड आसूं शकता, त्यापेक्षा कमी. बट वी गो बाय द नंबर विच इज गिवन बाय द सेंट्रल गव्हर्मेंट की हो तुमचो नंबर तुमी जावंक जाय. तितको नंबर आमी क्रॉस केलो की 100 जालो ना, चड जालो जाल्यार 102% जालो. सी 102% इज अ टेक्निकल स्पीकिंग. पण ही भुरगेपणां हांवें घेवं ना, तुवें घेवं ना, हांवूय घेवं ना म्हणून हांव सांगता ही भुरगेपणाचो व्यापार हो. दीस इज वॉट, दीस इज नॉट हेल्थ. ही पॉलिटिक्स करपाची हांगा कांय गरज ना. दीस इज अ हेल्थ मॅटर. यू शूड बी हॅपी दॅट मोर अँड मोर पीपल आर गेटिंग वॅक्सिनेटेड. And important part is vaccination of 100% is of eligible and who wants to take. आमचे कडेन अशें आसतलें न्ही 10-12 बोडकां सुद्दां आसतलीं ना हांव घेना तूं कोण म्हाका सांगपी. असले शाणपणां सांगपी कितकेशेच आसा. तांकां तुवें कितकें सांगलें जाल्यार ते घेवचेच ना. सो दे वील नेवर बिकम 100%. दुसरो पॉयंट आहा की एवरी डे न्ही दॅट नंबर वील इनक्रीज. जे 18 वर्साचे काल कमी आशिल्ले आयज तेजे 18 वर्सां कंप्लीट जालो की हीज एलिजिबल जालो. फाल्यां आनी येतले एलिजिबल, परवा एलिजिबल वाडत आसतले. सो दॅट नंबर इज गोइंग टू इनक्रीज. सो टेक्निकली स्पिकींग यू वील नॉट गेट 100% एनी टायम. बिकॉज त्या वेळार नित्य आतां कोण जाले ते 18 वर्साचे काल आयज 18 वर्सां कंप्लीट जाल्या म्हणटले आपल्याक, फाल्यां आपल्याक 18 वर्सां कंप्लीट जाली. थर्ड इज प्रेग्नन्सी. 25,000 प्रेग्नन्सी एवरी इयरली गोंयांत जाता. दॅट मिन्स एट अ गिवन टायम एटलीस्ट 10,000 ते 15,000 बायलां गुरवार आसतले. तातूंतली अजून पर्यंत नॉट इवन 1,000 पीपल हॅव टेकन त्या बायलांक. सो ती एक 20,000 अशीच आसतली पॉप्युलेशन. प्लस देर कितकेशेच पेशंट कॅन्सरचे सफरर आहा, कितकीशीच ऑपरेशनां जाल्लीं आसा, कितकेशेच जाण किमोथेरपी घेता, रेडिओथेरपी घेता. दॅट मिन्स दे आर नॉट फीट बट दे आर देर. सो 100%क तूं ते सगळें कोफुजांव करपाची कांय गरज ना. बट दोज हू आर एलिजिबल अँड वॉन्ट्स टू टेक ऑल आर डन वॅक्सिनेशन. That's what is called as 100%. उरलेले कोण उरल्या पळय 50% पुरो बरें. तेंच्यांनी जाता इतले बेगीन घेवचें घेवची वॅक्सीन. आनी फाल्यां सकाळीं समज आनी एक नेहमी सुद्दां जर एक म्युटेशन येयलें सुद्दां न्हू हांगा गोंयांत किंवा भायल्यातल्यान खंयच्यातल्यान जाल्यार केसीस वाडटल्यो. चान्सीस ऑफ डेथ वील नॉट बी देर because the vaccination rate must have been very high. But only one point to be noted for everyone is that those who are at high risk, those who are high risk, we have to take precautions. Very high risk. म्हणजे दुसरा आतां सांगल्या कॅन्सर पेशंट किंवा सिरियस रिनल किडनी प्रॉब्लेम आनी कितें आसा पळय तांकां वॅक्सीन घेतल्या नंतर सुद्दां इन्फेक्शन येवपाक शकता आनी सिरियस जावपाक शकता. सो तांच्यांनी अशें कोणाक समज तांकां कोणाक जर जोर येयलो कितें येयलो जाल्यार तांणी इमिजिएटली टेस्ट करपाक जाय आनी हॉस्पिटलांत वचपाक जाय, एडमीट जावपाक जाय की तातूंतल्यान सुद्दां खूब जाणांक वाचोवपाक मेळटा. बिकॉज कोवीड आमी ऑलमोस्ट कंट्रोलाचेर पावल्ले आसा गोंयांत. ते तरी आसतना सुद्दां केसीस चालू उरतल्यो.
आनी हे जे डेथ जाता पळय जे वॅक्सीन घेवंक ना म्हणून दादले न्हू वॅक्सीन घेयनासतना जालें एका आठवड्यान अशें रफली ते बंद जावपाक जाय वॅक्सीन घेवन तेंच्यांनी तातूंतल्यान जो चुकोवन जो एक डेथ जाता ते सुद्दां साबार करूं येता प्रोवायडेड दे रीच द हॉस्पिटल व्हेरी अर्ली सो दॅट सम अमाउंट ऑफ इन्फेक्शन वील बी देर सो वी आर द व्हेरी मच इन द प्रोसेस ऑफ फुल्ली कंट्रोलिंग इट थोडेशे कोण वॅक्सिनेशन उरले तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन घेवचें अजुनूय जेंचे 84 दीस जाले म्हणजे दुसरो वॅक्सीन घेवपाचो टायम जालो ते सुद्दां थोडे खुबशे जाण अजून येवंक ना ते डिले करता सो तेंच्यांनी डिले करपाक जायना जाता तितले बेगीन बेगीन वचपाक जाय सो आमचे जे टार्गेट आसा गव्हर्मेंटाचे की ऑक्टोबर एंड पर्यंत बाकीच्यांचे सगळे एलिजिबल पॉप्युलेशन वयतले ते जाले जाल्यार वील बी आउट सो एवरीथींग वील बी ओपन ऑर एवरीबडी शूड बी okay fine with it as early as possible. Thank you.